स्टॉप चाइल्ड एब्यूज नांव एनजीओन घाल्ली याचिका बुधवारा हायकोर्टात आयली। जून 2018 मेरेन वेगवेगळ्या कारणांक लागून 78 भुरग्यां सांबाळघरांनी एकूण 2615 भुरगीं आसात म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगलां। हातूंतल्या 2009 भुरग्यांक थंय दवरूंक खंय चायल्ड वेलफेअर कमिटीचो आदेशूच ना। सरकारा कडच्यान हें आयकल्या उपरांत हायकोर्टान चायल्ड वेलफेअर कमिटीक भुरग्यांचो सद्याचो स्टेटस दिवंक सांगलो। The High Court has asked us to recheck the list which the CCIs will be producing before us and verify as to which children are in need of care and protection, and then to identify the same, make a report, a status report, and present it before the High Court next week. गोंया सारक्या बारीक राज्यांत 78 भुरगीं सांबाळघरांची गरज कितें काय म्हूण हायकोर्टाक प्रश्न। ह्या सांबाळघरांची गरज कितें ती सांगची आनी मेरिटाचेर तांचें मुल्यांकन करचें म्हूण हायकोर्टान सरकाराक सांगलां। चडशा सांबाळघरांक मेरिटा शिवाय ग्रांट मेळटा म्हूण कोर्टाक दुबाव। केस 27 सप्टेंबराक दवरल्या। Exercise would be now to scrutinize the whole thing and see how many childcare institutions in South Goa, North Goa are having CNCP children, those which are not CNCP. That is what is material for the CWC, because orders would have to be passed with reference to only CNCP children, and that is what the High Court has directed us, and we will be doing it. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।